ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧक CA म्हणून घेवचा कितलीकी जनाल सोपाना जाल्यार त्या सोपाना बंद करका जाल्यारी ताका कठीण परिश्रम अगत्य आसा. साधन एक करका पडता. असल एक साधन कोरनू CA म्हणून घेतील दोग जण साधक आज आमगेलोट आसाती. नमस्कार, हांव CA वर्षा विशणे. ह्या वर्साच्या CA साधक कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत करता. 4 वर्ष हेकड तेकड तंतू जन्म आयलेल्या हे दोग जण आज ಒಟ್ಟು CA म्हणून घेत आसाची. ताची खुशी विंगडी एक घरा दुखून एक CA जाल्यारी आमक मस्त खुशी. तसलांतू एका घरा दुखून दोग जण CA जाल्यारी ताची खुशी कशी असतला म्हणून आज तांगे लागी निंबून कोण घेऊया. CA अनंत नायक आणि CA विनुता नायक प्रथम जावन तुमका मस्त अभिनंदन सांगू इच्छिता. हंगेलोटू संभाषण करचाके पुढा हंगेल एक किरू परिचय तुमगेल मुखार दिवचा आविष्ट पावता. CA अनंत नायक आणि CA विनुता नायक हानी मूलतः उडपाच्या हंगेल अन्नाल नाव A देवदास नायक हानी बिझनेस कोरनासाठी. हंगेल अम्मा A दिव्या नायक हानी होम मेकर. विनुता नायक हानी हंगेल स्कूलिंग गव्हर्मेंट कंपोजिट हायस्कूल बळकाडू हंग कोरनु पदवी पूर्व आणि BCom शिक्षण MGM कॉलेज उडपांतू पूर्ण केलेलंस. हानी हंगेल CA आर्टिकलशिप CA PV शणै आणि CA UK मया हंगेल मार्गदर्शनांतू राव अँड स्वामी चार्टर्ड अकाउंटंट्स उडपिंतू केलेलंस. हानी प्रस्तुत जावनु आभरण ज्युवेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड उडुपी हंग अकाउंट्स डिपार्टमेंटांतू काम करतासाची. हंगेल हव्यास कसा म्हळ्यारी सुडोकू सॉल्व करचा, गार्डनिंग आणि रंगोली डिझाईन्स करचा. हंगेल भाऊ CA अनंत नायक आज आमगेलोट आसाती. हंगेल परिचय दिवका म्हळ्यारी हानी हंगेल स्कूलिंग गव्हर्मेंट कंपोजिट हायस्कूल वळकाडू हंग कोरनु पदवी पूर्व शिक्षण MGM PU कॉलेज उडुपी आणि BCom शिक्षण त्रिशा विद्या इव्हनिंग कॉलेज उडुपी हंग पूर्ण केलेलंस. हानी हंगेल आर्टिकलशिप K सुरेंद्र नायक अँड असोसिएट्स उडुपी हंग केलेलंस. हंगेल अचिव्हमेंट्सा ಬಗ್ಗೆ सांगका म्हणून जाल्यारी PUC असताना बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट अवॉर्ड हंग मिळालंस. तशीची डिपार्टमेंट ऑफ PU एज्युकेशन बँगलोर हानी कंडक्ट केलेला क्विज कॉम्पिटिशन अंते प्राइज मिळालंस. हानी उडुपी सिकासा हानी कंडक्ट करचे इव्हेंट्सांतू ऍक्टिव्ह जाऊन पार्टिसिपेट करून प्राइज इसवरन मिळालंस. हंगेल हव्यास कसा म्हळ्यारी कुकिंग, गार्डनिंग आणि पझल सॉल्व करचे. सो विनुता आणि अनंत प्रथम जाऊन तुमका आमगे स्टुडिओका स्वागत आणि वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स. सो तुमका दोग जणांक मिगेल फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हणा तुमगेला तू पॅम्पर्ड किड कोण पॅम्पर्ड अनंत सानो म्हणू ताका चिके पॅम्पर करचे चड आणि ओवरऑल सांग जाल्यार अन्नाल ती फेवरेट अम्माक ಸ್ವಲ್ಪ हा फेवरेट म्हणून म्हणत. तुम्ही वाजताना अशी फाईट्स आणि करचे शिल्की मस्त फाईट्स आणि जात असेल अंगकाम जात. ओके. आणि पहिरी तुमगे रिझल्ट दोग जणाले ओटूची डबल गिफ्ट तुम्ही दिलेला साना मंक पास म्हणून. सो तुमगेल त्या दिवस तुमगेल आणि फॅमिलीच्या रिॲक्शन कशी आशिल्ले? ॲक्च्युली त्या दिस 26 आमगे डिसेंबराक रिझल्ट आयिल्लो. सो मिगेल अन्नाक त्या दिस दोडे ऑपरेशन आशिल्ले. सो हांव हॉस्पिटला आशिल्लो. हो थंय आशिल्लो अन्नालोटू. हांव घरा अम्मालोटू आशिल्ली. लेट इवनिंग म्हणून तांणी नोटिफिकेशन दितानाची आशिल्ली तांतू. सो राखता आशिल्ली 10:50 म्हणटाना सोडले तांणी रिझल्ट. सो अम्मा सांगले अम्मा रिझल्ट सोडले आमगेले. ओके पळले कसं जालें म्हणून म्हळ्यार ऑलरेडी मी फर्स्ट अटेम्प्ट नाही देखून म्हाका फेल म्हणून पळोवन गोत्ताशिल्लें. सो जाल्यार एक भंय आशिल्लो जाता की ना की म्हणून. सो अम्मा म्हाका भंय करता हांव पळयना. कसं जालें गो पक्करी जायना म्हणून जाल्यार तुका ऑलरेडी अभ्यास जाल्ले म्हळ्यार गोतास फेल्यूर पळोवन जालें म्हणजे खूश नव्हे. पळले कसं की पळले कडे धैर्य घेवन हांव फोन घेवन क्रेडेन्शियल्स घाले देवा कुडा बसली आणि सबमिट दिले. सो पळयताना सक्सेसफूल म्हणून एक ते पळोवन म्हाका एक पण उडले. हांव तितलें खूश जालें म्हाका. हांव सांगलें अम्मा मिगेल पास जाल्ले. सो अम्माने स्वीट ऑलरेडी हँड दवरलेलो आशिल्लो घरांतू. सो अम्माने स्वीट खावेले. इमिडिएट हांव हाका फोन करून सांगलें तुगेलें कसं जालें पळ मरे. तेंची हिंग सांगल्यावर हांव हॉस्पिटलांत आशिल्लो. तशी रिझल्ट लेट 1 गंटला तशें जाल्लो.
सो ते वार्डा पुरो ओगी न्हिदतात ना तशें देखून म्हाका तें एक टेन्शन आसलें रिजल्ट कसो जाता की आनी कितें न्ही म्हणून रिजल्ट तेंच फर्स्ट हिगेल कॉल आयलो म्हाका हांव पळयलें मिगेल पास म्हणून त्याच्या नंतर अण्णा सांगला हांव तिगेल क्लियर जालें म्हणून अण्णा खुशी जालें आनी तुगेल कसो जाला पळय म्हणून सो हांव म्हगेल क्रेडेन्शियल्स घाल्लो बट म्हाका एक कसं म्हणल्यार तें मना आसलें हांग पळोवच नाका हांव पाल्ले घरा वचून सकाळ पळयता म्हणून कारण मागीर म्हाका घरांतू पळोवका म्हण आसलें मनान जाल्यार असो रिजल्ट कशें आसल्यार काही पळयल्यार एकाची तेंची आसता कसं नासल्यार म्हणून क्रेडेन्शियल्स घालून सबमीट दिल्लो फर्स्ट ग्रुप सक्सेसफूल म्हण असेल फर्स्ट म्हाका तेंच दोळे पडले खुशी जालें तो ग्रुपांतल्यान सेकंड ग्रुपय जाला सो म्हाका मस्त खुशी जालें बट विशय कारण म्हणल्यार सेलिब्रेट करूंक जाय मस्त कारण मागीर हांव अशी प्लेस तशी आसली ते सो फ्रेंड्साल प्रेमिसेस येता असेल ऑलरेडी येवन जावन असेल केलो रिप्लाय दिता आसलो जाल्यार क्लियर जालें म्हणून आम्मा कॉल करून सांगलें आम्माकय खुशी जालें तेंचे एक करून म्हळ्यार आम्हाला एक्सप्रेशन कशें आसलें त्या मोमेंटा पडोवचें जाय न्ही म्हणजे एक आसता तेंचे नेक्स्ट डे सकाळीं येवन आम्मान म्हाका स्वीट खावन पुरो जालें आना मस्त खुशी जालें सो आनम्माल खुशी पडून आमकांय मस्त खुशी जाता सो सी एग्जाम इट्स नॉट अबाउट एन एग्जाम इट्स अबाउट द जर्नी सो ह्या जर्नी तुमगेल कशी आशिल्ली सीएच्या बेसिकली हांव स्टार्ट केलेल्या दिवसी आसता खरें म्हणल्यार म्हाका 10th आसतनाची एक वर्कशॉप एक अरेंज करून आशिल्लें एक कोचिंग सेंटर येता आमगे स्कूला येवन सो तातूंत म्हाका एक रफ आयडिया मेळ्ळें ओके असा लायक कोर्स आसा म्हणून आनी म्हाका सायन्सान तूं इंट्रस्ट ना पूण देखून सो कॉमर्स आयली येताना आतां ही जी विंगड बिगर फ्रेंड्स आलो तांगेची आयडिया म्हाका कळ्ळें ओके असल कोर्स अशें परज्यू करूं येता म्हणून सो फर्स्ट PU जाल्यार कुठलें हांव त्रिशा क्लासेस थंय वचून तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ गायडन्स घेतलें कशी मुखार वयता इतलें सो तांणी म्हाका गायडन्स दिल्लें तूं आतां कोचिंगा रजिस्टर जा आफ्टर सेकंड PU CPT बरो येता सो तांणी एक रफ आयडिया दिली म्हाका कशी हें कोर्स आसता म्हणून सो ताजे नंतर हांव एनरोल करून घेतलें नेक्स्ट सेकंड PU जातरी CPT बरयलां हांव नेक्स्ट इमिडिएट हांव डे कॉलेज जॉइन जालें ताजे नंतर सो ताजे टूची इंटर जाल्ली म्हगेलें कडे आर्टिकलशीप सो तशी एक म्हगेलें हें आशिल्लें आता तुम्ही दोग जण सांग दुखून तुमगेले बॉन्डिंग ओटू शेअर करून तुमगेले ड्रीम्स वरून ओटू अचीव केलेले सो ह्या तुमगेला एकल्या एकल्या सपोर्ट तुम्ही कशी केला ह्या सीए जर्नी थ्रू आउट CA जर्नी म्हणून पूर्वे सपोर्ट एकला एकला आमी करताच ती एस्पेशली हांव म्हाजोच टायमार जो SLC एग्जाम टायमार ती म्हाका मस्त हेल्प केला हांव स्कूल टॉपर जावन आसलो सो तांतूं ती मस्त म्हाका पुरा कसा इम्पॉर्टंट कसा वाजूका कशी वाजूका पुरा हेल्प केला सो नेक्स्ट CA परजीव करचे एक गोल वे हांव फर्स्ट ही जॉइन जावन आसली सो म्हाका एक बॅकअप शी आसली हिगेल सपोर्ट मेळटा म्हणून तशी इंट्रस्ट म्हाका आसलो कॉमर्स फिल्डान सो हांव CA परजीव करूं येता म्हणून न्हू तशी हांव म्हगेलो जर्नी स्टार्ट केलो सो फाउंडेशन एग्जाम जो इंटर एग्जाम जो प्रति पाटी ती म्हाका एग्जाम फूल दीस पुरा 1.5 days कसं नासता त्यान पुरा हांव वाजयताना त्या वाजे ह्या वाजे तशें पुरा मस्त हेल्प केलेलो आसा सो तुम्ही दोग जण ओटू केलेले तुमकां लायक बेनिफिटच होय सो ह्या थ्रू आउट द कोर्सान तू आमकां एक प्रोत्साहक म्हणून आसताची सो तुमकां कोण मेजरली हेल्प केलेलो म्हणून तुम्ही दोग जाणां मेन्शन करूं इश्ट पावता की हांगा मेजरली एक म्हगेले अम्मा ती कॉन्स्टंट जावन केदान हांवें स्टार्ट केला की म्हगे जर्नी आत्ता तनक म्हगेलो कॉन्स्टंट जावन एक सपोर्टीव जावन आशिल्लें म्हगेलो तें एक स्पेशल मेन्शन करता हिज बिकॉज मध्यांतय हांव हें सोडटा म्हणून एक थॉट येवन आशिल्लो म्हाका सो त्या टायमार समेत तूं म्हगेलो ट्रबूल ना तुगेलें आतां जगता तूं सोडूनच तूं करता हें सो तशें एक कॉन्स्टंट मोटिवेशन दिवन एक म्हाका पुश करून ती एक आज हांव CA जावंक जाल्यार मेन म्हगेलें रिजन अम्माच सो ह्या कोर्स करतना आमकां फॅमिली सपोर्ट मागता इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ह्या कोर्स करतना आमकां खंयचे पॉयंट ऑफ टायम अशें दिसता की ह्या म्हज्यान जायना और हांवें कोर्स सोडता म्हणून तसले थॉट येता तुमी ते स्ट्रेस कशें हँडल केलें स्ट्रेस म्हणजे वाजयताना मस्त स्ट्रेस जाता सिल्वे ಕೆಲವು ಸಿಲೆಬಸ್ कितलो वास्ट आसा म्हळ्यार ಕೆಲವು सब्जेक्ट वाजयताना अनेक सब्जेक्ट चोड गजोवचे काय जाय न्ही म्हणून त्या मस्त जाता वाजयताना एस्पेशली आमगेले स्टडी लिवान सो देन हांव कसं करता मस्त स्ट्रेसफूल म्हणजे दिसताना पडी स्टॉप करता वाजोवचे देवस्थाना वचचे जावं घरान पुरो जाणा उल्लोच जावं त्या प्रकार करता मागीर वाजयताना हे युट्यूब्सान ಕೆಲವು परा मोटिवेशनल विडियोस येता मागीर ते सन सन शॉर्ट्स येता रिजल्ट रिएक्शन म्हणून सो त्या पुरा पळयत आसलो आनी हांव हे CA साधक सिरीज पूर्ण कोणी फॉलो करताच युजली हांव जावन करताना जो
ಸ್ವಲ್ಪ पळयत आसता सो एक डेली एक एपिसोड पळयत आसता हांव सीए साधकाचे सो म्हाका ते मोटिवेट करता वाजयताना सो इमिडिएटली नेक्स्ट म्हणजे जवण जाल कुडले कसा वाजू येतं तेच प्लॅन करता पुऱ्या जनाल जर्नी डिफरंट असता सो तांतूं तुका एक एक प्लस पॉइंट आमी पिक करून अडॉप्ट करें तुम्ही दोग जण तुमगेला बी.कॉम आणि सीए शिक्षण तुमगेला आनामा वयर भार पडूनच जे म्हणून तुम्ही स्कॉलरशिप अमाउंटान तू जल्दी तितले पूर्ण केलेलास सो ताजे शॉर्ट जाऊन आमगेल्या वीक्षकांक सगळी डिटेल शेअर करता की टेंथ तरी म्हळ्यार स्कोर लायक आशिल्ले सो हांव MGM जॉइन जाल्यार मेन इंटेंशन येता ती म्हळ्यार फीस कन्सेशन तांणी दिता ती म्हणून सो 95+ असल्यार 100% आशिल्लें तांगेलें कन्सेशन 90+ असल्यार म्हळ्यार 95 अशी उणे सो तशें 50% कन्सेशन म्हणून सो हांव कशें लेकलें म्हणल्यार ओके थंय गेल्यार म्हाका फीस सेव जाता सो दॅट हांव त्या अमाउंट हक्का यूज करूंक घेतना म्हणून त्या एक थॉटान तूं MGM गेलेली सो म्हाका हांव 5 years थंय केला 2 years PU + 3 डिग्री सो म्हाका 4 years म्हाका फीस कन्सेशन मेळ्ळा तातूंत सो म्हाका ते CPTक मागीर इंटराक कोचिंगाक ICA फीजाक पुरो ताका म्हाका हेल्प जालें मस्त आणि मिगेल केस आनी तशींच केशवेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून हांव तांकां स्पेशल मेन्शन कोरका तिची कळ्ळें म्हळ्यार हांव PUC कंप्लीट करून डिग्री घेताना तांगेले एक स्पॉन्सर स्टुडंट म्हणून एक प्रोग्राम स्टार्ट जाला तांतूं ಸ್ವಲ್ಪ डिजर्विंग मार्क लायक आसता इकॉनॉमिकली वीकर म्हणून दिसलें तांणी सिलेक्ट करून सबस्टान्शियल अमाउंट तांणी दिता सो त्या म्हाका मुगेल्या CA कोचिंग जावो एक आमगेले डिग्रीज जावो म्हाका ते मॅनेज करूं मस्त हेल्प जालें सो तुम्ही दोग जणी B.कॉम कोर्स केलेला आसा सो B.कॉम तुमकां यूज पडली की सीए वाजयताना वय हांव म्हळ्यार B.कॉम वोकेशनल म्हूण कोर्स आसा MGM सो त्या टॅक्सेशनांतूं स्पेशलायझेशन आशिल्लें एक कोर्स ते सो म्हाका इंटर हांव B.कॉम करतना केलेलें देखून म्हाका इंटरांत आसतना थंय टॅक्सान तुका कसन आमकां तांणी टीच करता ताका वपास एक्स्ट्रा म्हाका कोचिंग जावका म्हूण नाशिल्लें सो लायक होल्ड आशिल्लें म्हाका त्या मस्त हेल्प पडला मागीर कशें म्हळ्यार आमी म्युच्युअल म्हणून येता आमकां एक्चुली CA करतना हाजे निमित्त एक्चुली B.कॉमाक हेल्प पडता सो त्या म्युच्युअल तशी कॉमन आसता वय सो सीए फायनलाक तुम्ही दोग जणी सेल्फ स्टडीज केलेला सो अशें केन्ना दिसला की हांव कोचिंग घेवेत आशिल्लें म्हाका इजी जाता आशिल्लें म्हणून थियरी सब्जेक्टाक हांव म्हणा कळ्ळें म्हळ्यार कोणी कितले आमी लेक्चर्स आयकूं येता कने करे बट आमी जावन वाजेन अशें आमी अटेम्प्ट करूंक जायना ते एग्जाम बट प्रॅक्टिकल वाजयताना एस्पेशली AFM आनी वाजयताना म्हाका दिसलें कांय जो कोचिंग कांय घेतले जाल्यार कांय हेल्प जाता असेल कितकी म्हाका म्हणून जाल्यार म्हाका वरला हें पुरो आशिल्लें म्हळ्यार यूट्यूब आशिल्लें ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಂಗ ಫ್ರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಪುರ ಆಸಿಲ್ಲ त्या ಪುರ ಆಯ್ಕೂನು हांव ಸ್ವಲ್ಪ त्याचं कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी फर्स्ट घेत आसलो तेन्ना म्हाका कॉन्सेप्ट गट्टी जाले नंतर प्रॉब्लम सॉल्व करता आसलें हांवें सो फर्स्ट वाजयताना ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाल्ले वय बट मागीर मागीर मॅनेजेबल म्हण दिसलें रिविजन करताना कोर येता सेल्फ स्टडी कोर येता म्हण दिसलें सो कितले कोचिंग घेतल्यार आमी आमगेल एफर्ट्स जायशी इम्पॉर्टंट आणि सीए फायनलाक आणि सीए इंटराक बुक्स रेफर करताना तुम्ही खंयच्या रेफर केल्या आम्ही बेसिकली ICA मटेरियलची मस्त कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असतं सो आय थिंक त्या मोर दॅन सफिशियंट म्हणजे मी गेलो ओपिनियन विथ दॅट MTP आमकां अवेलेबल असता RTP असता पास्ट एक्झाम क्वेश्चन पेपर्स असता सो आम्ही एक लायक अमाउंट ऑफ टाइम घेऊन चंद कोण वर्कआउट केल्यार त्या मोर दॅन सफिशियंट म्हणजे मी गेले ओपिनियन आणि मल्टिपल रिसोर्सेस घेतल्यार आमकां कन्फ्युजन जाता हें पळय इतलें वाजो काम स्टिक ऑन टू वन म्हण जाल्यार आमी तेंची 100% दिवेत आणि सजेस्टेड आन्सर्स आणि ICA मटेरियल बेस्ड असता आणि अशी लेक्चरर्स आणि पुरो म्हणटाची राईट मॉक टू अवॉइड शॉक इन द एक्झाम सो तुम्ही दोग जण मॉक टेस्ट दिलेलास की मॉक टेस्ट म्हण सेंटरा वचून दिनी बट आम्ही कसं केलं म्हणजे डाउनलोड केलं कडे आम्ही जी एक एक्झाम ॲज इफ आम्ही एक्झाम दितोय ती म्हणल्यार बरोबर पळोवन घेवन सॉल्व केला सो एक एक्झॅक्टली एक्झाम एनवायरमेंट कशें आसता तशी एक एनवायरमेंट घरान तूं क्रिएट कर न्हू ते आमी 3 hours तूं कशी कवर करूं कशी प्लॅन करूं पर क्वेश्चन कितले टायम अलॉट करूं तसा आयडिया पुरो आमकां मेळटा आनी आमी खंय आसात प्रेझेंटली कितले वाजून जाला आनी कितले कवर करूं सो त्या पुरो आमकां एनालायज करूं एक तंतू मेळटा सो ते आय थिंक सेंटरा वचून बरें जातलें असं म्हणटा हांव सजेस्ट करचें कसं एटलिस्ट घरा बसून एक तुमी ट्राय करा ती म्हणून त्या एक हांव सांगता सो रियल एक्झाम एनवायरमेंट ते कळटा आणि आमगे सब्जेक्ट नॉलेज आमी टेस्ट आमी करेक्ट वय करेक्ट आणि
परीक्षे कॉन्फिडेंटली दिवचाक कितले राउंड्स ऑफ रिव्हिजन सफिशियंट म्हणून तुमगे प्रकार? रिव्हिजन कितलं केल्यार लायकच बेनिफिटच आमकां गट्टी जाता वता वाजलें स्ट्रॉंग जाता बट टायम कन्स्ट्रेंट म्हणून आसनो आसता तेच तिकून एटलिस्ट 1 or 2 राउंड ऑफ रिव्हिजन इज अ मस्ट म्हूण हांव लेक्चर मिगेले तशें आर्टिकलशीप जावन स्टडी लीव पुरा मेळटाना म्हाका 2 राउंड्स करूं जाल्ले म्हळ्यार फर्स्ट राउंड डिटेल कॉम्प्रिहेन्सीव जावन सेकंड राउंड तितलो पुरा कवर करूं जाय न्ही बट सेकंड टायम केलो इम्पॉर्टंट दिस पळोवच तशें जाल्ला सो जावका जाता म्हणलें हांव. आणि एक्झामा मध्ये आमकां 1.5 दिवसा गॅप आसता सो एक एक्झाम जावन आमकां त्या कश्ट आसल्यार तेच माथ्यांत आसता आनी कसं म्हणल्यार त्या 1.5 दिवसान तूं आमकां टायम वेस्ट करूंकय ना टायम सो प्रिपरेशन करता सो त्या 1.5 डेज प्लॅनिंग कशी आसली? एक कशें म्हणून आमी मेंटली फिक्स जावन आसता आमकां खंयची एक्झाम टफ येता खंयची इजी येता म्हणून आमकां गोत आसना सो इवन इफ ते फर्स्ट वन टफ आयल्यार डेफिनेटली नेक्स्ट वयर एफेक्ट पडटा बट आमी ते मात्ता घेवचे नाच हा म्हणजे एक्झाम घालून देखून पेपर दिवन भायर येता ते तरी सोडून आमी येवका फ्री माइंडेड जावन आनी कसं म्हणल्यार 1.5 days लायक मॅथ्स हायलायट्स वरीची आमी कसं करीत जस्ट एक मेजर कसं आमी मार्क करून आसता प्रिवियसली क्वेश्चन्स कष्ट आसिल जो एक खंयचे आमकां आनी एक पांत पळोवका म्हूण दिसता इम्पॉर्टंट म्हूण दिसता एक रिपीटेड क्वेश्चन्स खंयचे पास्ट एक्झाम आसल्यार सो इम्पॉर्टंट मार्क करून आसतात न्हू सो तसा एक पंत ग्लॅन्स करूयेत आमी 1.5 days आनी आमकां एक बेनिफीट कसं म्हणल्यार आमकां डिस्कस करूंक एक त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें सो आमकां ताई एक टायम सेव जाता आशिल्लें केलो आनी आमी डिस्कस करून हें करता आशिल्लें. आतां एक्झामाक आमी वतरी थंय 15 निमिश आमकां क्वेश्चन पेपर वाचूच्याक टायम दितात सो त्या 15 मिनिट्सान तुमी कशी प्लॅन केल्या? सो क्वेश्चन पेपरान तूं कशें आसता म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन आमकां कंपल्सरी आसता सो वरला रिमेनिंगान तूं एक अल्टरनेटीव येवच तशें करून वरला आमी ऑप्ट करता सो ह्या 15 मिनिट्सान हांव कसं करता आसलें म्हळ्यार हांव हाजे पयशे फुडें CA सादाक ह्या सिरीज पळयलें न्ही मेरी तें मस्त इनपुट्स घेतिल्ले आसा सो हांव ते ट्राय करुया म्हणून हांव तें कसं करता आसलें म्हळ्यार लास्ट दोन रिवर्स वता आसलो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पळयत आसलो सो तेन्ना हांव 15 मिनिट्स मुद्दत म्हणटाना ऑलमोस्ट पुरा क्वेश्चन कवर जाता आसलें सो फर्स्ट क्वेश्चन वापस वचूंका म्हणून जायना कारण म्हळ्यार हांव क्वेश्चन कशें आसलें तें अटेम्प्ट करता सो एगेन हांव अटेम्प्ट करता तें वचूंका जाता सो 15 मिनिट्साक तें फर्स्ट क्वेश्चन वाजोवचो ना रिमेनिंगान तूं खंयचे क्वेश्चन म्हाका बेस्ट प्रेझेंट करीत हांव त्या पळोवन हांव डिसायड करता आसलो सिक्वेन्स डिसायड करता आसलो खंयचो फर्स्ट बरोवका खंयचो नेक्स्ट म्हणून सो तशें प्रिपेर करपाक जाता त्या 15 युजली लास्ट क्वेश्चन इजी आसता आनी फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आसता सो एनीवेज यू हॅव टू रायट ते आमी लास्टाक बरोयत हय तशें. आनी ह्या CA कोर्साचे विशेषत म्हळ्यार आमकां तो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वरून मेळटा का जेकर आसतना सो ह्या CA आर्टिकलशिपाचे तुमगेल्या कशें बेनिफीट जालें एक्झामाक? आर्टिकलशीप म्हणजे एक विशेष म्हणून ह्या कोर्सान कला म्हळ्यार प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा आमगेलो कोर्स कंप्लीट जावच भितर सो म्हाका इंटरान कसो जाता आसलें म्हगेलें एग्जाम्पल दिवं जाल्यार म्हाका टॅक्सेशन सामकें कश्ट म्हूण दिसता आसलें इंटरान कारण म्हाका केन्ना एक्सपिरियन्स ना रियल लायफ तेंच आर्टिकलशीप जॉयन जालें नंतर आमकां तें मस्त टॅक्सेशन एस्पेशली डायरेक्ट टॅक्स आनी GST तांकां पुरा मस्त स्पेशलायझेशन मेळटा म्हळ्यार मस्त पुरा क्लायंट्स हँडल करतात आमी पुरा एक्सपोजर मस्त मेळचें देखून म्हाका फायनल नंतर ते डायरेक्ट टॅक्स म्हाका मस्त सुलभ म्हूण दिसलें म्हाका मस्त टायम घेवका म्हूण नाशिल्लें त्या सब्जेक्टाक कुडला रिटेन जाता आसलें म्हाका तांत म्हगेलें पयर मेन फर्स्ट अटेम्प्ट दितान समेत म्हाका तांत एग्जाम्शन आयलें म्हाका ते सब्जेक्टाकूय म्हाका मस्त प्रिपेर करता म्हूण नाशिल्लें सो दॅट आय कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन अदर सब्जेक्ट तशी सो आर्टिकलशीप हेल्प जाता सो आर्टिकलशीप आमी उमेदीर करका. आनी कसं म्हणल्यार आमगेल्या ऑफिसान तो कशें आसलें म्हळ्यार सॅटर्डे एक सेशन GD म्हणून दवरता आसलें ती सो आमगेला आतां सिनियर जो कोणी जो भायर ऑडिट आसल्यार तांणी सॅटर्डे येवका त्या सेशनाक सो आमकां कसं न्ही प्रॉब्लम्स एक इश्यू मेळ्ळा नवे ते आमी शेअर करचे प्लस रिसेंट अमेंडमेंट्स खंयचे आसल्यार बजेट आसा ताजें डिस्कशन सो तशें पुरा आमकां एक आमी सॅटर्डे सेशनान तो करता आसलें ती सो त्यावेळी आमकां एक लायक नॉलेज मेळटा आसलें सर इनवॉल्व जाता आसलो तो तागेले इनपुट्स दिता आसलो सो त्यावेळी आमकां एक लायक हेल्प जाला. विंगडाल स्ट्रॅटेजी जावो अमेंडमेंट्स आनी अशी शेअर करून वाजिला आमकां नॉलेज लायक मेळटा. आतां CA फायनल आवट आमकां आर्टिकलशिपाक वचचें आसता सो त्या आर्टिकलशिपान ऑफिसान आमकां एक वेळ चड वेळ काम आसतना बसका पडटा तेन्ना तुमी तुमगेल्या शिकवणेक कशी टायम मॅनेज करता आशिल्ली? डेयली एक टार्गेट म्हळ्यार फर्स्टाक फिक्स जावन आशिल्ली इतले 2 hours पुणे हांव स्पेंड करता म्हणून ते फर्स्ट इयर म्हगे आर्टिकलशीप कंप्लीट जाता सेकंड इयराक स्टार्ट जातानाची हांव एक हें करून घेतिल्लें
बट टॅक्स ऑडिट टायमार आमकां टॅक्स ऑडिट ಸ್ವಲ್ಪ चड आशिल्लें सो त्या टायमार एक्सटेंड जाता आशिल्लें 8:30 तशी पण तितलें एक पडोवचो जायना आशिल्लें त्या टायमान तूं एक ऑक्टोबर तक पुणे एटलिस्ट सो ताजे नंतर हांव कशें केलें म्हळ्यार ते कितलो टायम म्हाका लॉस जाल्ले ते कॅल्कुलेट करून हांव तूं नेक्स्ट रिमेनिंग डेजान तूं कशी हांव एडजस्ट करूं येता सो तशी हांव एक प्लॅन करून घेतलें मागीर कशें म्हळ्यार थियरी एक हांव ते म्हाका कितले फस्टाक प्रिपरेशन जाल्यार ते मागीर उडगस वता पदे पदे आमी रिवायज करताच खरें सो प्रॅक्टिकल मात्र मी गेले मत्तेंत आशिल्लें ते एक मात्र एक कवर करून घेवया म्हणून सो हांव तशी कोर न्हू मी गेले स्टडी लिवा पशी पुढे प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट कसो नासता ते हांव कंप्लीट कवर करून घेतला एक राउंड वय मागीर स्टार्ट केलं युजली आम्ही फस्टाकाची थियरी और अमेंडमेंट्स असेल सब्जेक्ट फस्टाक धरला री लास्ट एक्झाम लागत म्हणटान पुरा विसरून वापस रिस्टार्ट करका पडटा आणि आम्ही वाजिता आसतना आमकां मस्त फंक्शन्स वार्डीक म्हणजे फंक्शन्स जाता आसता सो आम आमकां यो म्हणून म्हणटा शिकयला म्हळ्यार सो ह्या वाजूच जर्नीन तुमी असेल सोशल गॅदरिंग्स अटेंड जाल्यार की ना टोटली अवॉर्ड केलेलं कारण म्हणजे एक इव्हेंट असं म्हणताना एक वरा पुढे स्टार्ट जाता आमगेलें प्रिपरेशन आमी कशी रेडी जावका खंयचे ड्रेस घालका तांचो टायम वेस्ट नेक्स्ट फंक्शन दिसान तूं फूल डे सी तांतू वता नेक्स्ट डे हँग ओवर म्हणून जाता सो ते हांव फस्टाकाची मेंटली फिक्स जावन आशिल्लें ना आमगेलें एक एग्जाम जाऊ तें तूं पुरो अवॉयड करचें म्हणून आमकां सांगून सोडलां खंयचे काप्पो नाका आमी आना सो ते टोटली अवॉयड केलें आणि म्हळ्यार त्या एक दीस नाही ताजो नेक्स्ट दीस आम्ही त्या उर्गास काडचे आसता सो बेटर वी अवॉइड इट आणि सीए फायनलान तर तुमगेले टफ सब्जेक्ट म्हणून असेल की खंयचे असल्यार ताका कशी प्रिपरेशन केलं तुमी टफ सब्जेक्ट म्हळ्यार म्हाका हांव थियरीन पूर दुखोन सिके मिगेल वीकत सो ऑडिट म्हाका मस्त कश्ट जाता आशिल्लो वाजिताना म्हळ्यार वाजितान कश्ट म्हण न्ही रिटेन जायना त्या ताजो प्रॉब्लेम कितले मल्टिपल रिविजन केल्यार रे आमकां रिटेन जायना ते द ओनली वे इज डे इन डे आउट वाजितच का ते ऑडिट तत्ता वेळ ताजो ते बुक्स आउट टच आसता आमी ते कंप्लीट एक पटी वाजिला बगले जाल्यार मागीर रिकॉल जायना आमी सो हांव कसो करता आसलो इम्पॉर्टंट कीवर्ड्स आनी अंडरलायन करून मार्क करून दवरता आसलो सो दॅट ते न्युमॉनिक्स आनी यूज करता आसलो तशी करून हांव ಸ್ವಲ್ಪ मेमोरायज करून ट्राय करता आसलो ऑडिटान सो तुम्ही पुरा सब्जेक्टाक तुमगेले म्हणून शॉर्ट समरी नोट्स केलेले वय शॉर्ट समरी नोट्स एक करून दवरचे आमी सो दॅट पास आमी मेटिरियल म्हळ्यार 1.5 डेजाक एक्चुअली ते इम्पॉर्टंट आमकां सो ते मात्र रेफर करूं येता आमी 1.5 डेजाक सो तशी आमी पुरा ईच सब्जेक्टाक तशी एक स्ट्रॅटेजी करून आमी हें केलें म्हळ्यार त्या 1.5 डेज आम्ही त्या दिवस फ्रेश कसं स्टार्ट केला जायना सो प्रिवियसली आमगे रिविजन कितले गट्टे असता त्या हाका हेल्प करेक्ट सो आणि न्यू सिलेबसान ताका एक नवे सब्जेक्ट आसा इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स म्हणून सो त्या विंगड सब्जेक्टा पेक्षा कशी डिफरंट म्हळ्यार तूं ओपन बुक एक्झाम बुक्स होरून आमी बरयतात सो ताका तुमगेलें प्रिपरेशन कशें आशिल्लें सो इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन एक ताजो एडवांटेज कन म्हळ्यार आमकां टोटल पेपर्स including in IBS. ताजे खातीर म्हण सेपरेट प्रिपरेशन जावका म्हणना आमगेले वरलेले 5 सब्जेक्ट प्लस सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्युलान 2 सब्जेक्ट आसा लॉ आनी कॉस्ट सो ताजे प्रिपरेशन कशें आसता तेंच इंटिग्रेट करून आमी ओपास एक ब्रश अप केल्यार हे एग्जामाक तांणी कसं करता ती पुरा आस्पेक्ट देखून एक टॉपिक्स तांडून एक इंटिग्रेटेड केस स्टडी प्रिपेर करून तेंची आमगे नॉलेज टेस्ट करून दितात सो मस्त खुशी जाता एक अटेम्प्ट करूंक केस स्टडीज पळय इंट्रस्टिंग आसता एग्जामाक प्रिपेर करताना म्हळ्यार आमी एग्जामान 4 hours आसता ताका ओपन बुक जल्दी करून आमी फास्ट असेल तितले लायक कळ्ळें म्हळ्यार आमकां गोत्ता आसता खंयचो टॉपीक खंयचें मेटिरियल आसता आनी खंय येता एक्चुअली म्हणून सो आमी बुक्स एक पटी ताजे खातीर स्पेशल वाचूका म्हणना बट आमकां बुक्स आउट एक लायक टच आसता खंय आसता म्हणून सोदून काडूंक सो तांतू आमी कितले वगी सोदून काडून बरयता इम्पॉर्टंट सो इंडेक्स आनी केल्यार आमचो इनसाय आनी स्टिकी नोट्स आनी घालून दवरल्यार इमिडिएट आमकां हें करूं शकता वय आनी विनुता तुमी न्यू सिलेबस आनी ओल्ड सिलेबस दोनीचे एक्सपिरियन्स आसा तुमकां सो तुमकां खंयचे बेटर म्हणून दिसता इजी आत्ता पास करूं एक्चुअली आतां पळयताना सब्जेक्ट हातून नवें तूं फुडें 8 आशिल्लें बट हांणी कशें केलें म्हणल्यार 2 काडून स्पॉमांत घातला सो एक कसं म्हळ्यार टायम सेव जाता कळ्ळें म्हळ्यार 2 सब्जेक्ट ऑनलायन ते आमी आर्टिकलशीप आसतनाचे आतां फिनीश करून घेतल्यार 6 आमकां इवन इफ 4 months स्टडी लीव मेळ्ळ्यार
टाइम पर सब्जेक्ट आमकां मस्त मेळटा आनी ते 6th पेपर ते कसं नसतं त्या हे 5 वाजलेले पुरो म्हणून सो तितलेची स्पॉम कशी जावन आसता न्हू सो आनी ओपन बुक ते आय थिंक ते मस्त टाइम सेव जाता म्हणजे मिगेल ओपिनियन आनी आणि सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणा हान तो आमकां टिकिंग सो 100 मार्क्स पुढे रिटर्न आशिल्ले ह्या 2 पेपर सो आतां प्रिपरेशन वायज एटलिस्ट इजी कोण दितास ह्या 2 आणि आतां तुमगेल CA जाल्ला सो आतां तुमगेल मुखारी 2 ऑप्शन आस एके प्रॅक्टीस करीत एके एम्प्लॉयमेंटा वचीत नावे तुमगेल्या पर्सनल गोल्स कशें असला शेअर करू इश्ट पोवता की लाँग रनान तूं प्रॅक्टीस करपा म्हणून मस्त आशें आसा कळ्ळें म्हणल्यार ते स्टार्ट जावचे आमी एक बॅलन्स शीट सायन घालपा म्हणजे एक सपना दोकून स्टार्ट जाता CA जर्नी सो त्या एक आसूनच बट ॲट प्रेझेंट एम्प्लॉयमेंटाची ओपन दवरला तुमगेले सेम मुखारी फ्युचरान तू प्लॅन आसता प्रॅक्टीस करचे बट ॲज ऑफ नाव मस्त एक्सपोजर जाय म्हणून दिसता ताजे खातीर एम्प्लॉयमेंट प्रिफर करता सद्या आणि न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशनान तू आमकां 2 सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल्स म्हणून आसा एक लॉ आणि एक कॉस्टिंग सो हाका तुम्ही कशी प्रिपरेशन केलं सो न सिलेबस येता ना फस्ट तांणी सांगिल्लें फायनल एग्जाम अटेम्प्ट दिवच पशी पुढे हे 2 क्लियर करून घेवका म्हणून लेटर ते एक्सटेंड केले त्यांनी ते बेसिकली कन्वरी इट्स अ MCQ पेपर 100 मार्क्स आसता सो पूड फायनल ಅಂತ असेल हे लॉ आणि कॉस्ट ते दोन काणू सेपरेट सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणून केला आणि तो कसं म्हळ्यार सब्जेक्ट नॉलेज आसका बट रिटेन करून घेवका म्हणना मेमोरायज करका म्हणना कारण MCQ पॅटर्न अशें देखून हाचे सब्जेक्ट नॉलेज गोत आसल्यार आमी ते इजिली क्रॅक करीत अँड मोर ओवर ताजे एक एप्लिकेशन आमकां पेपर 6 अशें देखून ಸ್ವಲ್ಪ आमकां नॉलेज आसता जाता 2 सब्जेक्ट आमी इग्नोर करूं जायना बट ओवरऑल पळोवंक जाल्यार ते फायनल प्रिपरेशन आसा पळय टायम चड मेळटा हे 2 सेपरेट केल्ल्या निमित्यान म्हगेलें ओपिनियन आणि तांतू तुमकां एनालिटिकल क्वेश्चन्स आहेत की म्हळ्यार आमी एप्लिकेशन बेस्ड केस स्टडी शी दिता ती सो ताजे बेस्ड आमी नॉलेज आमकां करेक्ट गोत आसल्यार त्या टॉपिका ಬಗ್ಗೆ आमी अटेम्प्ट करत आसतलो ओके सो अंडरस्टँडिंग क्लियर आसका क्लियर आसका आणि आमगेल आयची कार्यक्रम हे मस्त वीक्षक पळयत आसाची आणि मुखार CA इंट्रेस्ट असेल चड वरेन सो तांकां तुमगेल दुखून कसं टिप्स आसला शेअर करता की एक कसं म्हणल्यार हे कोर्स टोटली डिफरंट हे विंगड कोर्स आवट आमी कंपेर करूंक जायना आनी विंगड जना लोटे आमी कंपेर करूंक घेवचोनच तेंचे आमकां डिमोटिवेशन दिता आमी कंपॅरिजन देवल्यार एक स्ट्रॉंग डेडिकेशन एक कमिटमेंट आनी कन्सिस्टन्सी एक 5 years एक CPT दोकोन धरल्यार फायनल आमी क्लियर करते एक 5 years एक टाइम पिरियड घेवत आसल्यार एक कोर्स हे आनी करस्पॉन्डन्स एक स्पेसिफिक इन्स्टिट्यूशन अंडर आमी वचून गेलो ते एक कॉलेज डे टू डे हाका गेल्या वरी वचून तशी करचे जाल्यार एक कोर्स न्ही हे सो हाका कसं म्हळ्यार आमगेल इंट्रस्ट डेली आमीची आमकां हें करून घेवन हांव हें इतलें वाजूका इतलें करपा सो त्या एक कन्सिस्टन्सी आमी मेंटेन करून घेवन एक करपा जाल्यार एक कोर्स सो हांव म्हणजे तेंची मेन कमिटमेंट आसका मेनली आनी तितलें डेडिकेशन दिवका आनी कॉन्स्टंट फॅमिली सपोर्ट आसका कारण म्हळ्यार इट्स व्हेरी गुड फर्स्ट अटेम्प्टान तो पुरो जाल्यार बट कोणी गॅरंटी दिना ती फर्स्ट वेळाक तुमगेर जाता की ना की म्हणून सो तसले टायमान तो आमकां लो फील जाता मस्त डावन फील जाता सो हांव म्हणजे आमकां एक मोटिवेशन जाय फॅमिली कडेन देखून एक सपोर्ट आसल्यार मिगेल केसान ते आशिल्ले सो तेबेन आमकां चियर अप जावन आमी हें कंप्लीट करूं आमकां अशें म्हणून दिसल्यार फॅमिली आमगेलो आमकां मस्त हेल्प जाता आणि 10th 12th ते आमगेल माइंडसेट कशें आसता म्हळ्यार आमकां कोणें फोर्स करता वाजी म्हणून ह्या कोर्सान तशें चलना आमगे सेल्फ डिसिप्लीन जावन कन्सिस्टंटली टायम टेबल प्रमाणे वन वेज करता सो आतां तुमगेला CA जालेलो आसा सो हाजे विशयान तूं आमगेला ऑडियन्स एट लार्ज कसं सांगूक मेसेज दिवचा इश्ट पावता की और कोणे तुमकां हेल्प केलेल्यांक थँक्स सांगूक इश्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हगेले अन्नाक अम्माक अक्काक म्हगे फॅमिलीक थँक्स सांगू इश्ट पावता थ्रू आवट म्हगेल जर्नी तांणी म्हगेल सपोर्ट आसलें ती आनी म्हगेले ऑफिसाचे कोलिग्स सिनियर्स जुनियर्स आनी म्हगे प्रिंसिपल मस्त सपोर्ट केला हे एक कोर्स कंप्लीट जावचे तनाक तांकांय हांव मस्त थँक्स म्हणटा हे मोमेंट घेवन आनी विश्व कोंकणी केंद्र आनी तुमकां हांगा आपूण आमकां एक आमगेल जर्नी शेअर करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलो आसा सो तुमकां एक धन्यवाद सांगू इश्ट पावता
हांव म्हगेले सराक पी.व्ही. शेणै सर तांणी मस्त गायडन्स दिलेलो सर सो तांकां एक थँक्स म्हणून सांगूं इश्ट पडटा म्हगेले पेरंट्स म्हगेले भाव फॅमिली तांकां कॉन्स्टंट सपोर्ट दिल्ले तांकां मागीर विश्व कोंकणी केंद्र तांकां एक हें एक प्लॅटफॉर्म आमकां दिल्ले उलोवच्याक तांकां धन्यवाद सांगूं इश्ट पडटा. आज आमगे स्टुडियो येवन तुमगे दोग जण सीएचे अनुभव आमगेलोट शेअर केलेलाका तुम दोग जणांके मस्त धन्यवाद. आय एम शुअर आमगेल्या वीक्षकांक तुमगेल ह्या सीएच साधन मस्त स्फूर्तिदायक जावन आसता म्हूण लेखता. तशीच आमगेल आयचे कार्यक्रम पळयलेल्या सकळ वीक्षक वर्गांक म्हगेल धन्यवाद सांगून आमगेल कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता. ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करात. धन्यवाद.